सर्वेश्वरा मुखारेया 다가딘가소야 더디거라 암체다로 다가와가누야 सर्वेश्वरा मुखारेया 다가딘가소야 더디거라 암체다로 다가와가누야 악기 비둥석여서서 다자와다다서 운수sporut 골골거리 다렌스고르날랴 सर्वेश्वरा मुखारेया 다가딘가소야 더디거라 암체다로 다가와가누야. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां इश्ट करपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ग्रॅनविल नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो आफोन्सो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया ट्रिजा मोहन आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. मागुया आमच्या देसा पासत खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी जेन्ना आतां एलिसांवांची तयारी आनी एलिसांवां चल्लोलीं आसात आमच्या देसान सगळीं एलिसांवां बरे भाशेन जावंक कसलींच झगडीं केस्तांवां जायना जावंक आमचे परजेन सारकें समजून भियेनासतना पयशांचे आशेन वचनासतना बरे ते उमेदवार वेंचून काडूंक खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. संवसाराची शांती पासत मागुया आमच्या जण एकल्याच्या गोरेबा पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकृतीक उलोवप मारूद म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भगिनो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दरम्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. भाव भयण आयच्या दिसाक पवित्र सभा बाग्योंत मार्कू ह्या शुभ वर्तमानकाराची परब समोरुमता. किरीत भाशेन देवाची तूस देवाची महिमा ह्या वेळार आमी गावुया.
Krista, Bapaच्या एकल्याच पुत्राच सोम्या देवा देवा देवाचे शेलीर तू संसाराचे पावकातर आशिका तू बाबाच्या उसल्या पोसलाय आमचे मागे लागून ये. किया पवित्र आकाश समाधी देवा बापाचे Jésus Christ, eklos tu eklos tu Ishvor, eklos tu Amen, Amen, Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, उतरान पुरगोटलोले शुभ वर्तमान लेखनीन दाखोड करूंक बागेवंत मार्कूक तुवें वेंचलोय. ताचो संदेश सोत मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक आनी सासनीक जिविताक पावूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानू खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपणें बळेपण दाखयता. देखून देवाच्या बळिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. ओळपो बजोनी जायात आनी जागृत रावात. देवचा तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिनवा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थान थीर रावन ताचेर आडबोळ करात आनी संवसारांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगूत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोमे सासनाच्या वैभवाक आपयलां. तोच सगळे कुरपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोठ करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिल्वान विस्वासी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन ही थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां धीर दिवन आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गवाय दिवंक तें घोट दवरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलोली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रितीमोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोबें आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. उत्तून म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणके तुजे विश्वासीपण पुरगडटलो.
तुजो मोग सासनाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जोबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. मळब तुज्या ओच्चऱ्यांचे किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विश्वासीपण वाकाणटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुता मदें ताचे सारको कोण? जोबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामळ्याच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जोबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. उद्गार. आमी परगट्टा तो खुर्सार खिलायलोलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. मार्कू पोरमणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानलेल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठवो भासो उलयतली, सरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उसव्याक तो बसलो. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचे सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मिता उद्देशी तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणो, आज आमी भाग्योत मार्कू ह्या शुभ वर्तमानकाराची परब समोरुमता. रोख साक्षी कसो 68 AD ह्या वर्सा तो सोंपलो. थोडो इतिहास ताचो जाणा जाल्यार आमकांय बरें. मार्कूचें शुभ वर्तमान 4 शुभ वर्तमानां परस सगळें धाकटुलें, कित्याक there are only 16 chapters in this Gospel of Saint Mark. आनी सगळ्यान पयलें बरयलेलें हें शुभ वर्तमान. आतां कशें मार्कून बरयलें काय तें, तो शिस्त जावन आसलो भाग्योन पेद्रूचो. म्हणटकूच पेद्रू जें कितें परगडटालो, जें कितें प्रवचन करतालो, जें कितें सांगतालो तें ताणें आयकलें. कित्याक 11 शिसां मदलो तो न्हय आसलो. न्हय म्हूण तो जेजून विचून काडलेलो दोरंदूतय न्हय आसलो. पूण खिरीत भाशेन बार्नबास, जाका उपरांत जुदास ताणें सोडून दिलें, ताचे उपरांत बार्नबासाक आपल्या बरोबर पावलून घेतलेलो, ताचो तो सोयरो आसलो. आनी आमी जाणो शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, शारांत वचात आनी उमक्यागेर म्हजें रात्र जेवण तयार करात. हो तो मार्कू. हाच्या घरांत तें जेवण तयार केल्लें. इतलेंच न्हय, मार्कून आपल्या घरांत जेजूक स्विकारलेलो आनी हाका लागून
जेन्ना शिसाचेर पवित्र आत्मो देवचो आसलो कुडांत ते बंद आसले मार्कुच्या घरांत ती आसली. आमी म्हणटा सेनाकल म्हणले सुवाते जंय आपोस आसले ही ते सेनाकल मार्कुचे भाव भयणीनो त्या घरांत शीस आसले. म्हणटात की तो स्थापनार इजिप्त ही पवित्र सभा कॉप्टीक चर्च हाचो तो स्थापनार आनी किरीत भाशेन जेजूची बरी खबर परगटूंक तो सारको बाबा भयण आपलो जीव प्राण दिवंक तयार आसलो. नाका लागून जें कितें तो आपल्या बरोवपान बरयता जेजू विशीं आनी ताच्या सगळ्या मिलाग्री विशीं बागेंत मार्को बरयता आनी आपल्या जिवितान जेजूक परगटूंक फाटीं रावना. हाका लागून मार्तीरपण सुद्दां भोगूंक बाबा भयणीनो तो तयार जाता आनी जेजू खातीर रोख साक्षी तसो तो मरता. अशे दिसाक ह्या शुभ वर्तमानकाराची आमी परब समोरमतना आमकां एक देख शुभ वर्तमानकार आपल्या जिविता भशेन रोख साक्षी जावन आमकां गोवाय दिता जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जेजूक साक्षी दिवंक गरज. ताणें आपल्या जिवितांत जेजूक अणभवलो. कसो अणभवलो? जेन्ना दोरदूत पेद्रू आपल्या प्रवचनान परगडटालो, दोरदूत पेद्रू आपल्या जिवितान परगडटालो, दोरदूत पेद्रू आपल्या जिवितान मिलाग्री करतालो, बागेंत मार्कोन ह्यो पळयल्यो आनी ताणें न्हय उतरांनी पूण बाबा आपल्या लेखान ह्यो बरोवन दवरल्यो. आनी हाका लागून बाबा भयणो आपलें शुभ वर्तमान सगळ्यान पयलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उदेशी आमकां फावो केलें. इतलेंच न्हय जेजू खातीर ही बरी खबर परगटूंक इजिप्त ह्या देशांत तो गेलो आनी थंयसर जे जोडी मोडी शिपडलेल्या लोकांक, थंयसर जे लोकांक तो जाणा आसलो गुलामपणाची कोणा आसली इस्रायल परजीची, थंयसर ताणें एक नवी पवित्र सभा उगडली. आमी म्हणटा ताका कॉप्टीक चर्च. ही कॉप्टीक चर्च भाव भयणो उमकी तांची परंपरा आसा आनी बागेंत मार्कोन स्थापलेली पवित्र सभा जावन आसली. तिसरी वस्त आपल्या जिवितांत ताणें केली, जेजू खातीर ताची बरी खबर दिवंक तो खूब बारी वावुरलो. आपल्या लेखनांत जायते फावटी ताका आडकोळी आयले तेन्ना तो बागेंत पेद्रू सोशी गेलो आनी ताणें ताका स्पश्टपणी आपलें हें प्रवचन करता आसतना उतरांनी जें सांगलेलें तें बागेंत मार्कोन बरोवन दवरलें. अशे दिसाक ह्या बागेंताक आमचे खातीर देवान दिलो देखून दिन वाचुया. ताचे उद्देशी ही जेजूची बरी खबर आमकां फावो जाली. आमी बाबा भयणो ह्या संवसारान उदीक आनी उदीक देवाचे हे बरे खबरीचे परगटना जावंक उत्सवीक जावया. आमी देवाचे बरे खबरीचे परगटना जावंक उदीक आनी उदीक उर्बा दाखोवया. आमच्या जिवितांत उदीक बोड घेवन त्या जेजूक परगटूंक आमी वावरया. हीच कृपा ह्या बागेंत्या उद्देशी आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या मानलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा नांवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें मोहिमेवंत केल्ल्या बागेंत मार्कुची परब समरमून
तुका वाकाणूक हो दिनवासनेचो योद आमी भेटयता. आख्या संवसारार दर एका देशांत आडकोड नासतना शुभ वर्तमान परगोड जावं आनी सगळ्या पोरसां मदें खरो बावाट नोंदू. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काड्यान सोद आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उच्च्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्या तुवें ती धर्मताचे बुन्यादीर तीर आनी गोड बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोड्डो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कुशानी पुनोची पोकोरा मोरनी, तुवे लोक सोडोनी सोना. संसाराच्या सोडून मरा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंखवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरोवशान अतिरिक्तांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म धांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसका ची कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जेतान राजूच चलयताय सासनाच्या ससनांक सुमेची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयां खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
बापा जेजूचे कुडीन आनी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. ओ जेजू, तुजो खरो पूत म्हूण बागेंत मारकून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या बावार्थान ती रावंक, तोंडान आनी लेखणेन तो बावार्थ परगटूंक आनी आमचे दिसपटे जिणेन त्या बावार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सुरगीच्या पोसणान आमकां घोटाय मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लोकसभेचे वेंचणुके खातीर मागणें सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रोचल्यान तुजो मोग आनी हुस्को आमच्या कारचान घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रोचणेचो अधिकार दिला. तिका सांबाळूंक आनी मोगान वाडोवंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी, तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचो तूं दोनी जावन आसाय. तुवें इस्रायल पोजेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांच्या राखणदार आनी गवडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुंयचो इदवास करता, आमच्या ग्रेस दायजाचो इबाड करता. वर्सां आमचो एकवट तुटयता आनी आमच्या काळांनी भिरांत घालता. तसल्या पक्षाच्या चपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. हे वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मोल घालतना तुजा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड दाखोवन दी. सायबा, आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयल्ले वाटेर चलतले. तसले फुडारी विचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा, की आमी जावन आसा म्हूण एक बाबार्थाचो समुदाय आनी आमच्या आपोणे जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा, आमचे हात जे आमी मागण्यांक उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मोत घालून आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मोत घालपाचें कार्य पाडूंक आमकां गिन्यान दवर. आमचो शिको मारून आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण तीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहमीच ह्या साद्या मनशाचे मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचे मागणें आयकून घे. हे आमी मागता. सगलीं बरोबर आमचे पासून माग अशें म्हणटली. गोंयच्या पुता सांज जुजे वाजा माग आमचे पासून. गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस सावेरा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज सांजे 5:30 वाजता गोवा बचाव अभियान हे TCP एमेंडमेंट एक्ट वा TCPचे जे एमेंडमेंट जाल्या ताचो प्रभाव आनी ताचो परिणाम आमचेर, आमच्या भुंयेचेर कसो जाता हे आमकां आयज दाखोवन दितले. सांजेर 5:30 वाजता आमच्याय मुर्मुगांव तालुकान ताचो परिणाम कितें जातलो, आमच्या घरांचेर, आमच्या भाटां बेसांचेर ताचो परिणाम कितें हाची आयज मोलादीक ही शिकवण आमकां मेळटली. गोवा बचाव अभियान हांणी हो मेळावो घडोवन हाडला तो पॉलिटिकल न्हय. ह्या पासत आमी जाता ते भाशेन आयज तातूंत भाग घेवचो. तो जाल्लो आमच्या सरकाराक आयज नाका. देखून लोहिया मैदान हांगासर जो घडोवन हाडलेलो, लोहिया मैदानाचें परमिशन दिल्या उपरांत तें आतां फाटीं घेतलेलें आसा. लोहिया मैदान रिपेर कोत्ता म्हूण सांगून. पूण गोवा बचाव अभियान हांणी कळयलां की ही जमात आयज फुडें वेतली. लोहिया मैदानाचे कुशीक आदर्श स्कूल आसा, आदर्श स्कूल हॉल, त्या हॉलान तें जातलें. तर सगल्यांनी 5:30 वाजता
ते 8 वाजता आयज ही माहिती आमकां सगल्यांक मेळटली जाता ते भाशेन तातूंत भाग घेवंक आमी प्रयत्न करचो सगल्यांनी. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93 F16. Misaci per la ta sompli, misaci